नंतर आनी एक सांगपा येता की जेन्ना राजभाशा कायदो पास जालो पळय 1987 4 फेब्रुवारीक त्या वेळाचेर बरें लेट पर्यंत कामकाज चालू आशिल्लें आनी रातचे देड हय हय खूब लेट देड अशें न्ही देड खूब जाल्ले आसले आनी त्या वेळार जेन्ना बील पास जाल्लें पळय तेन्ना आमचे मदीं एक पत्रकार आशिल्लो तो कट्टर मराठीवालो आसलो ताका ते सामके तिडक आयले पळय तेणी सगळे पेपर काडले आनी सामके सभापतीच्या म्हणजे विधानसभेत मारले तेणें कामकाज चालू आसून ते मारले तेणें हय तेन्ना आनी एक अशी घटना जाल्ली की गोमंतकाचो संपादक आदलो संपादक नारायण आठवले आनी कितें तरी स्टेटमेंट हाजे अगेन्स्ट कितें तरी बरयल्लें सभापतीच्या आमदाराच्या अगेन्स्ट तर तेन्ना तेणें हांगा हाडून ताका समज दिल्ली त्या संपादकाक हांगा हाडून उबो केल्लो आनी ताका सभापतीन समज दिल्ली की तुवें अशें करूंक जायना म्हणून पनिशमेंट म्हणजे ताका हाडलेलो हें पनिशमेंटूच तें ती पयली वेळ आसली हय हय एका पत्रकाराक हय ताजे पयलीं आनी एकदां दैनीक गोमंतकान सभापती काय स्वरूप करपी अशी बातमी व्हडली सिरीज तयार केल्ली पण तेव्हा कितें जाल्लें सरकार त्याच्या पत्रकार गोमंतकाच्या वाटेन आसलें रिपोर्टराच्या वाटेन त्यामुळे ताजें कांय एक्शन जावंक पावलें ना सभापतीचे अगेन्स्ट जर बरयलें आसलें जायत आनी ते खरोखर म्हणल्यार तो हक्कभंग जातलो पण सरकारान ताका मागीर प्रोटेक्ट केलो अश्यो कांय घटना हांगा घडलेल्यो आहात आनी एक आमकां अशें कोणी केन्ना सांगतात पेपर वेट मारले ते पेपर वेट हालीं एक घटना घडलेली ती जेन्ना डॉक्टर जल्मी बी आसले पळय तेन्ना खंयच्या एका विशयाचेर सामकी चर्चा चालू आशिल्ली नेटान चालू आशिल्ली तेन्ना एका आमदारान काडलो आनी एका मंत्र्याचेर काडून पेपर वेटूच मारलो पण ताका लावूंक ना तो तेन्ना मागीर सभापतीन कितें केलें दुसऱ्या दिसाच्यान ते हाजे ग्लासाचें हें आसता पेपर वेट पळय ते काडले आनी मागीर थंय हाजे प्लास्टीकचे दवरले कळ्ळें न्ही हय अशी घटना खूब घडल्या विधानसभेत आतांची विधानसभा परवरीची एकदम एडवान्स टेक्नॉलॉजी साऊंड सिस्टम पॉवरफुल आहा खंय बसल्यार एसेंब्लीच्या भायर सुद्दां बरो आवाज येता भितर कामकाज कितें चल्लां हांगसरच्या टायमार आवाजाचें कशें कितें म्हणजे एक व्हिडिओ रिकॉर्डिंग तर आसचेंच ना हांगसर साऊंड सिस्टम कशी आसली आनी जर खंयच्या आमदाराक उलोवपाचें आहा म्हणजे आतां कितें आहा आतांचे परवरच्या एसेंब्लीन कोणाक उलोवपाचें जाल्यार ते तेंचे फुडें आशिल्लो एक बटन दामता ऑटोमॅटीक तेंची नांवाची लिस्ट तयार जाता हांगासर तो लायनअप कशें करतले हांगासर कशें नांवां नोंदणी नाही खंयच्या विशयार जेन्ना चर्चा चलताली पळय बजेट विशेशता तेन्ना ते प्रत्येक सभापती विचारतालो रुलींग पार्टीचे आमदार पळय आहा तुमी कितें उलयतले काय म्हण कितें उलयतले तेन्ना आमदार कमी आसताले आनी मागीर अपोजिशनचे तो नांवां घेतालो पयलीं आनी मागीर प्रत्येक आमदारान जेन्ना उलोवपाचें आसता पळय किंवां इवन प्रस्न विचारचो आसता पळय तेन्ना हात बरें करचो पडटालो आनी दुसरे पर्याय नासलो तेंकां न्ही हय त्यामुळे सभापती मागीर तांकां अलाव करतालो ताका सभापतीच लायनअप ठरयतालो हय 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 त्या प्रमाणे हय तशेंच आवाज क्लियर येतालो आयकोपाक हय स्पिकर आसताले न्ही स्पिकर सुरवातीक सामकें स्पिकर हें आसनासलें पण मागीर तेंच्यांनी सावंड सिस्टम आहा पळय ती खूब इम्प्रूव केल्ली पण थंय जशी आसा परवरी पळय तशी हांगा नाशिल्ली कारण हे सगळें तात्पुरते अशें आसतालें न्ही पण बऱ्यापैकी तेंचे सावंड सिस्टम मागीर घातलेली सुरवातीक मातशें कमी हें आशिल्लें मागीर तेंच्यान इम्प्रुवमेंट केल्लो कितें रिपोर्टींग आहा पळय ते फूल रेकॉर्डिंग करताले आतां जशें व्हिडियो करता पळय तेन्ना ऑडियो रेकॉर्डिंग आसतालें फूल आसतालें सगळ्यो टेपी आसताल्यो त्यो टेपी तेन्ना आयकोपाक दिताले पण ना 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 विधानसभे खातीर तेंचे खातीर रेकॉर्डाक दवरताले ते आनीक पूण जेन्ना जसो कितें डावट आसलो समजा जाल्यार वचून त्या मंत्र्याक वचून येवचें पडटालें विधानसभा सोंपतकनी बी किंवा सभापती कडल्यान येवचें पडटालें अशें पण आतां ज्यो फेसिलिटी आहा पळय त्यो हांगा देणें शक्यच नासल्यो आनी तेन्ना तर ती टॅक्नॉलॉजी इतली इम्प्रूव जाल्ली नासली न्ही त्यामुळे ते रिपोर्टींग करतना मातशें सावध करचें पडटालें हांगसर आमदार बसताले तिका खुर्च्यो आसताल्यो काय कशें कितें बसताले ते सुरवातीक खुर्च्यो आसताल्यो मागीर जेन्ना म्हणजे आनी मागीर कितें जालें सुरवातीक 30 आमदार आसले न्ही 28 गोंयच्यान 30 जेन्ना 87 जेन्ना गोवा घटक राज्य जालें पळय गोवा जो आसलो पळय तातूंत 40 आमदार बसयले म्हणजे हांगाच सगळी वेवस्था मागीर बदलची पडली खुर्च्याच्या जाग्यार मागीर बांक कशें आयले एका बाग्यार दोग जाण बसताले ते कारण ते कितें 40 जाले मागीर 20 बाग तयार करचे पडले न्ही पुन्हा तातूंत रुलींगान हें आसतालें मागीर एडजस्टमेंट करचें पडटालें आनी रुलींग पार्टी आमदार जर चड आसले ते कांय आमदार मागीर ह्या सायडीन बसताले ती सायडीन जागा पावना समजा रुलिंगाचे आमदार ऑपोजिशनाचेर बसचे पडटाले मागीर हें म्हणून 40 जाल्या नंतर पयलीं कांय नासले प्रॉब्लेम तो त्यामुळे ते हांगा तशें एक वेवस्था मागीर करची पडली सीट वाडोवचें पडलें आनी तेन्नाचो जो आर्ग्युमेंट्स जाताले हांगसर उलोवप जाताले तातीक वाद जाताले आनी आतां ते नवे आमदार युवा आमदार आसा तितले भितर फरक कसो दिसता इम्प्रूव जाला काय खंय तरी त्या लेवलचो डिबेट आतां जायना ना त्या वेळाचे काही जे आमदार आसले पळय ते भरपूर अभ्यास करपी आसले आतां विशेशतः डॉक्टर जल्मी
डॉक्टर काशीनाथ जल्मी पळय आशिल्लो तेव्हा एक MBBS डॉक्टर तो, पण ताचे कायद्याचें नॉलेज इतलें आसलें की सगळे आदवोगाद सुद्दां असले पळय तांकां सुद्दां तो फाटी घालतालो, इतले आर्ग्युमेंट जाले. तशें आमचे खूब आमदार बरे जावन गेले. आनी एक KB नायक म्हणून मडगांवचो आशिल्लो आमदार सुरवातीक, तो सुद्दां बऱ्यापैकी आर्ग्युमेंट करतालो. त्या लेवलचे डिबेट आतां जायना. आतां सद्या विधानसभा पळय आहा न्ही, तातूंत त्या लेवलचे इतले हें जायना. अभ्यास केल्लो अभ्यास ते कितें जाता प्रत्येकाची तशी हें आसता न्ही, कितें बौद्धीक क्षमता पळय आसता त्या प्रमाणे अभ्यास करतात ते. पण काही वेळ जे आतां तशे थोडे आमदार तशे बरे आसा, सगळेच कितें हें अशें म्हणना. आतां फाटल्या विधानसभेक कांय आमदार बरे आशिल्ले. आतांचे हितून पळय आहा न्ही, तातूंत कांय आमदार आसात, पण तें कितें जाता की कांय वेळार तुज्या रुलींग पार्टीन आसता पळय तेन्ना तुका आर्ग्युमेंट करपाक बी मेळना न्ही. तुवें तोंड बंद दवरचें पडटा. मंत्री जालो समज तर तुका उलोवंक मेळना. अशें आतां बंधनां येता ते. कारण मंत्री स्वता कांय उलोवंकूच शकना न्ही. केन्ना संदी केन्ना आसता, जेन्ना तूं अपोजिशन आसता पळय तेन्ना तुगेलें जें कितें बुद्धिमत्ता सगळी जी आसता पळय ती दाखोवपाची तुका संदी मेळटा. रुलींग पार्टीन तुका संदी मेळना. तशें आतां घडटा तें. बरे आमदार पळय आहा न्ही, ते मंत्री जाल्ल्या कारणान तांकां उलोवपाक व्हडलें हें मेळना. म्हाका आतां दिसपाक लागलें हांव कित्याक त्या वेळार हांगसर रिपोर्टींग करपाक नासलो काय म्हणून त्या वर्सांनी. ना ते प्रत्येकाक थंय संदी आसतात न्ही ती. तेन्ना जे संदी आसली ती आतां मेळची न्ही, किंवा आतां जें कितें आसा पळय ते तेन्ना नासलें न्ही. ते रुमान कितें आसलें हांगा मंत्र्याचे अशे एक स्टाफ बी बसतालो हांगा. हय, आनी कांय अंडर सेक्रेटरी बी हांगा अशे बसताले. सर आतां आमी विधानसभेचें कामकाज खंय जाता ती जागा पयली. आतां म्हाका तागे सभापती खंय बसताले, मुख्यमंत्री हांगसर खंय बसून कामकाज पळयताले ते खातीर. न्ही आतां जर आमी अशें पळय गेले पळय न्ही, आतां जे आमी भागांत वयतात पळय हो भाग पयलीं नाशिल्लो. मूळ जी बिल्डींग आसली पळय तातूंत हो फुडलो भाग नाशिल्लो. हो नवो बांदला. जो मागीर एनॅक्स म्हणटा पळय ताका, सेक्रेटरी एनॅक्स म्हणून बांदले. फुडले जी ते वाडत गेले ते सरकार जाल्ले भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री जाल्यान ते बांदल्या ती. आनी आतां आमी जे वता पळय हांगा मंत्र्याची कॅबिना बी सगळ्याक आसताली. आनी ह्या जाग्याची मंत्र्याची कॅबिना. हांगा मंत्र्याची कॅबिना बी आशिल्ली, ऑफिसर बसताले बी. आनी हांगा एक रूम आशिल्लो ज्या रुमांत गोवा मुक्तीच्या हितून एक आमचो लश्करी अधिकारी आसलो पळय ताका मरण आयिल्लें. ताजी बॉडी खंय हांगा दवरलेली तेन्ना म्हण थंय तो फोटो लायिल्लो तो तांणी काडला थंयतलो. आनी ह्या वाटेन फुडें वता आमी पळय ते हांगा फुडें मुख्यमंत्री कॅबीन आशिल्लें. आतां दाखयता हांव तें एनॅक्स पळय केलां थंय, तातूंत थंय कॅबीन केल्लें तें. ही जी आतां जागा आहा हांगा सगळ्याक कॅबीन आशिल्लें. हय, हे सायडीन कॅबीन आसताले, हांगा ह्या सायडीन ताजो स्टाफ बसतालो. इवन 2005 सुद्दां हांगा मुख्यमंत्री बसतालो. जेन्ना हांगा विधानसभा शिफ्ट केल्या पळय तेन्ना मुख्यमंत्री हांगा सगळें कॅबीन आशिल्लें. आनी ताजे फुडें जी जागा आहा पळय ही आतां गॅलरी जी आहा पळय थंय स्पिकराचें कॅबीन आसलें. हेजा हांगसर मुख्यमंत्री बसता. स्पिकर खंय बसताले? स्पिकराचें कॅबीन फुडें आसा न्ही, हेच्या फुडें. हाजे फुडें पळय हे जे आतां हें दिसता पळय ती जी फुडली भायली गॅलरी आहा पळय म्हणजे स्पिकराचें कॅबीन अशें आसलें की तो स्पिकर कॅबिनासून भायर सरलो काय डायरेक्ट विधानसभेत पावतालो. तशें ती हें केल्ली आसता वेवस्था न्ही, डायरेक्ट स्पिकराक भितर इंटरेस्ट. असेंब्ली हॉला कडल्यान चलत हांगसर येताले आपल्या कॅबिनाक. हय, तो कॅबिनातून भायर ताका फाटल्यान येवपाक हें वाट आसली न्ही. त्या वटेन हॉलाक मागीर कनेक्टेड आसली. हय, तेणी दार उक्तें केलें काय ना कॅबिनाचें काय तो डायरेक्ट अशें पावतालो. हय, हॉलां वचत पळय ही जी जागा आहा न्ही हे स्पिकराचें कॅबीन आशिल्लें आनी ताका भितरल्यान दार आसा. ते दार उक्तें केलें काय तो विधानसभेत पावतालो सभाघरांत. हय, हे सगळें ओपन आसलें तेन्ना. आतां हें जें कापत बांदल्या पळय ते ओपन आसतालें. फक्त पावसाच्या दिसांनी ताका एक ते धवो हें लायताले मेन कापड टायप. सो तेन्ना तुमकां खंयचे घडणुकेचेर वा खंयच्या नव्या डेव्हलपमेंटाचेर कमेंट जाय आसलो तेन्ना तुमी हांगासर येयले की तुमकां एक मंत्री मेळपाक शकता वा ऑफिसर मेळपाक शकता. टायम जावन गेलो काय मागीर कशें कम्युनिकेट करताले तेन्ना मोबायल नासले. सुरवातीक सामकें तें कठीण काम आशिल्लें, पण ताका वचून मेळप हो एकच ताका हें आसा. आनी ताका प्रयत्न नासता. म्हणजे मंत्र्याक जर कितें विचारपाचें जालें तर ताका वचून मेळपाचें इतलेंच, दुसरो आनी पर्यायच नासतालो. सांजे 5 जावन गेले की आनी कमेंट मेळपाचें ना, कांय ना ना ना. तें सगळें कितें आहा तें ताजे पयलीं करचें पडटालें, प्लॅन करून करचें पडटालें. सांजे 5 उपरांत कितें घडणूक घडली जाल्यार तेजेर कमेंट बद्दल मागीर दुसरे दिसा ना. ताजे कडेन घरात बी वचून मेळटालें तेन्ना न्ही. थंय संबंद बरे आसताले. मिनिस्टर कमी आसताले त्यामुळे मिनिस्टराक वचून केन्ना मेळपाची तेन्ना हें आशिल्ली सुविधा आशिल्ली. आतां भाशेन ना तें. तेन्ना कोणाय केन्ना वचून मेळटालें तें. कांय वेळार तर समजा मडगांव जर कोण उलयतलो तुका तर टर्मको लावचो पडटालो आनी ताका 2-3 तास वरां रावचें पडटालें.
एकदा कॉल लावन ताका मागीर तो दुसरो तेवटेच्यान कॉल करीसर हय लागसर रावचें पडटालें नाजाल्यार मागीर लायटनींग कॉल करचो पडटालो. लायटनींग कॉल लायटनींग कॉल म्हणजे एमर्जन्सी कॉल जसो आसता पळय हां तसो ताका खूब चार्जीस खूब आसताले. हां टेलिफोनचे तीन आसताले, एक ऑर्डिनरी आनी दुसरो एक्सप्रेस आनी लायटनींग. लायटनींग कॉल लायल्यार बेगीन मेळटालो. हांगा जेन्ना एस चालू आसताले पळय तेन्ना चड करून गव्हर्मेंटचो स्टाफ हां कोण पिवन बी किंवा मंत्री वांगडा कोण येता पळय तो स्टाफ तो सगळे हांगा उबे आसता आनी कांय वेळार लोकूय आसताले. हय पण आनी हे सगळे ओपन आसताले न्ही, फक्त पावसाचे दिसा मातशें बंद करताले ते, नाजाल्यार हे सगळे ओपन आसताले. लोकांक येवपाक वचपाक मेळटालें. हय लोकांक घेवपाचें. आमदारांचे हॉलान यो वच करप हांगसर डायरेक्ट हे जे पळय हे आहा न्ही हातूंत वापर करताले ते सगळे ओपन आसताले. सांगले आतां भायर कशें वचपाचें. ही समोर आमची वाट आहा पळय ते गेले तेन्ना वचपाचें आनी थंय वचपाक वाट तशी आहा ती तशी आमी याद आसतली. आतां आमी येयल्ले अशें असो रावंड मारून रावंड कंप्लीट रावंड वता. करेक्ट येस. आतां हें आमी पळयली पळय ही हांगा विधानसभा. आतां आमच्यान पळोवया आमी ह्या वटेन जे सचिवालय म्हणटा पळय चीफ सेक्रेटरी आनी सेक्रेटरी बी आहा पळय ते हे हांगा बसताले. हांगा हो जो हॉल आहा हांगा कॅबिनां आशिल्लीं, हांगा कंपार्टमेंट आशिल्लो हय आनी पयल्याच ह्या हॉलान चीफ सेक्रेटरी बसतालो आनी त्या नंतर मागीर बाकीचे सेक्रेटरी बी बसताले ते अशे. ते सगळी जी कॅबिनां आहात पळय आतां ती सगळी हांगा काडलेलीं आहा त्यामुळे आपल्याक आमकां ती कल्पना येना, परंतु हांगा चीफ सेक्रेटरी बसतालो. सचिवालय ह्या इतल्या जाग्यार आसलें सामान ना ना संपूर्ण जो परिसर आहा पळय हो सचिवालय आशिल्लो. ताजोच कारण वेगळे हे नासले न्ही, ताजे मदीं ही विधानसभा त्या वाटेन मिनिस्टर बसताले आनी हे बाकी सगळो जो आहा किंवा हे फुडली जी सगळी हें आसा हे सगळे सचिवालय बसता स्टाफ बसतालो. सो आनी कितें पळोवपाचें उरता आमी ह्या इमारतींत. न्ही ह्या इमारतींत म्हणजे कितें जालां की आमी भोवतेक सगळें कवर केल्लें आसा. आतां बाकीचे जे उरता पळय ते सेक्रेटरीचे आदलो भाग जंय खंय स्टाफ बसतालो वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसताले पळय फायनान्स डिपार्टमेंट मागीर होम डिपार्टमेंट तशें बसताले ते उरलां. पण ते आमच्यान सकयल पळोवं येता. सकयल जो ओपन स्पेस आहा पळय ते पळोवं येता. आमच्यान ह्या वटेन वचूंक येता पळय आमी तशें वयर सरले पळय ह्या वटेन सकयल देंवपाक येतले. एक्चुअली पयलीं जेन्ना बांदलेली ही तेन्ना ती पॅलेस म्हणून बांदलेली एक राजवाडो. त्यामुळे ती दोन्ही सायडीन ताका इश्कात दवरलेली पळय आनी ताजोच मागीर फायदो तेन्ना करून सगळे कॅबिनां बी केल्ली. हांगा सकयल लॉ डिपार्टमेंट बी आसतालें. हे सायडीन हय हे सगळें आसलें. तशेंच ह्या वाटेन सकयल पळय आहा न्ही हांगा हे सायडीन सेंट्री बी आसताली आनी हांगा एक डिपार्टमेंट आसतालें आनी हांगा वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसले पळय. हांगा पोना आहा पळय न्ही हे खातीं डिपार्टमेंट खातीं हांगासर आसता. हय सचिवालयातले जे हें आसता आतां फायनान्स डिपार्टमेंट ते तशें आसताले किंवा होम डिपार्टमेंट. जेन्ना गोवा स्वतंत्र जालो पळय किंवा पोर्चुगीज टायमाक ही मेन दार आशिल्लें प्रवेशद्वार फाटल्यान नासलें. बोट बी भितर हय ते पयलीं सुरवातेक पयलीं. मागीर तेंणी कितें केलें की हांगा रस्त्याचे ते ट्रॅफीक ब्लॉक जावपाक लागली म्हणून तेंच्यांनी एंट्रन्स हांगा शिफ्ट केली. मेन न्ही कित्याक फाटले रस्तो जाल्लो हांगसर पयलीं बेश्टो रस्तो आसलो तो आनी फुडलो रस्तो पळय आतां आहा तो तर हालींच केला न्ही 2004 केला तो ईव्हीच्या वेळार केला. पण हे तेन्ना मागीर तेजें बंद केलें. अशें करून आमची सगळी पयलींची पोरणी सचिवालय जितून एसेंब्ली आहा मंत्रालय आहा तें पळोवन जाल्यार सावसर आमकां बरे तरेन एक्सप्लेन केलें खंय खंय कितें आसलें तें. जरी आतां रिनोवेशनाक घेतला आनी सरकार संग्रहालय करपाचो प्रयत्न करता ते आमकां सगळ्यो गजाली तेन्ना आशिल्ल्यो तश्यो पळोवंक मेळना. सो तुमी आमचे कार्यक्रमांत येयले आनी सगळें आमकां एक्सप्लेन केलें तुमकां देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू सर. थँक्यू. तर अशी आसली आमची पयलींची विधानसभा जंय सचिवालयूय आसलें मंत्रालयूय आसलें आनी विधानसभा भरताली. हांगसर कामकाज विधानसभेचें कामकाज ह्याच इमारतीन जातालें. सो आतां ती रिनोवेशनाक घेतल्या कारणान सगल्यो गजाली पयलीं आसा तश्यो आमकां पळोवंक मेळना, कश्यो आशिल्ल्यो तश्यो आमकां पळोवंक मेळना कारण फूल रिनोवेशन जालां. थंय वेगळे नव्यो आधुनीक लायटी घातल्या आनी सगळे जे कंपार्टमेंट आसले पयलीं जी कॅबिन्स आसली ती मोडून थंय हॉलशे केल्या. पण गुरुदास सावसरान एक्सप्लेन करतना तेन्ना कशी इमारत आसली कशें कामकाज जातालें तें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार उबें करून दिवपाचो प्रयत्न केलो. आमची आयची कार्यावळ हांगासरूच सोंपता. पळयत रावात फुडें.